करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो पयलो विशय म्हणल्यार आनी हाली विशय कसले आसतले. मायनींग तर बंद. मायनींग बंद जातकर ल्हान व्हड खुबशे धंदे बंद आनी जे बंद जावना ते बंद जावपाचे वाटेर आसात. म्हणटकर आमचो विशय फक्त कमिशनाचो. धंदे बंद जाले, मायनींग बंद जाले म्हणजे वेगळे वेगळे लोकांक वेगळे वेगळे तरांचे कमिशन मेळटालें तेंय बी बंद जालें. आतां फक्त उरलं एक कमिशन, शाह कमिशन. मरे शाह कमिशनाच्या पार्ट 2 रिपोर्टान 100 एन्क्रोचमेंट म्हण दाखयल्यात बेस्ड अपॉन सम गुगल इमेजीस. ओके. म्हणटकीर ते अराउंड 54 लीज होल्डर आसा न्ही तांचे ते 100 एन्क्रोचमेंट दाखयल्यात. म्हणटकीर तांकां आमी नोटीस धाडून 22 तारीख म्हळ्यार ओके 22 तारीख म्हळ्यार तुमचो कितें से आसा ताजे बद्दल एन्क्रोचमेंटा बद्दल. खण धंद्यान आशिल्ले ट्रक धनी आनी हेरांची एक बसका बुधवारा वेळग्या जाली. कायदेशीर खणी बेगोबेग चालू करच्यो म्हूण खण वाठारांतल्या ग्रामपंचायतीच्यो खासा ग्रामसभा घेवपाचे ह्या बसकेन थारायले. कायदेशीर खणी बेगोबेग चालू करच्यो अशे थाराव ग्रामसभेन पास करून सरकाराक धाडपाचे ह्या बसकेन थारायले. एकदाचे मायनींग सुरू जावचें अशें आमी म्हणटा ते सुरू जाल्या पुरो, पूण सुरू जालें म्हणून जो पर्यंत सगळे जे रेट ट्रकाचे, मशिनरीचे, बार्जीचे सगळे टोटल कामगारांचे हेंचे रेट जो पर्यंत फायनल जायना तो पर्यंत मायनींग चालू करूंक दिवचे ना हें आमी असोसिएशनांनी ठरयल्लें आसा. शाह कमिशना विशीं उलयतलो जाल्यार ते आपले शिफारसी करून गेले. मागीर आमच्या BJP सरकारान ताजेर फास्ट कारवाय केली आनी आतां लोकांच्यो बोबो, मिटिंगो, प्रोटेस्ट मार्च आनीक सरकाराक ते दुशण दिवपाक लागले. अरे फाटले सरकारान केल्ले पापाक तुमी आतांच्या सरकाराक कित्याक दुशण दिता? बेगीन बेगीन करा, स्किमी करत राव नाकात, बेगीन कितें तरी करा, मिनां सुरू करात. पयली गजाल म्हणजे पर्रीकारान मिनां बंद केल्ली, ह्या सरकारान मिनां बंद केल्ली शाह कमिशनाचे शिफारसीक लागून आनी मागीर सुप्रीम कोर्टान मिनां बंद केली. तर आतां सुप्रीम कोर्टाक वचून तांच्या दारार व्हरून बाबा अशें अशें आसा, गोंयचे लोक भुकेन मरतात तें सगळें सांगून तांकां सगळे आंकडेवारी दिवन तांकां पटोवन दिवन मागीर ती बंदी पळय घाले पळय तांणी ती उठोवपाक जाय. ती बंदी उठयतकर मागीर आनी हांगा सगळ्यो कारवायो ज्यो शाह कमिशनान सांगल्यात त्यो करून सुरवात करतकर, करून जातकर म्हणना, करून जावपाक कावळे म्हातारे जातले, सुरवात करतकर मागीर खंयचे मीन सुरू करपाचे, खंयचे मीन शासनाचें बंद दवरपाचें हें सरकारान थारावपाचें. आतां शाह कमिशनाची रिकमेंडेशन म्हणटा पळय न्ही, शिफारसी म्हणटा पळय न्ही, ते शिफारसी म्हणजे कितें? त्यो फक्त शिफारसी. ती सरकाराची ऑर्डर न्हय, हायकोर्टाची ऑर्डर न्हय आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर न्हय. तर ह्यो शिफारसी मानून घेवच्यो काय नाकारच्यो काय भायर उडोवच्यो हे त्या सरकाराचेर अवलंबून आसता. भारत सरकारान कितें केलां? भारत सरकारान शाह कमिशनाचो रिपोर्ट येना फुडें, अहवाल येना फुडें खंयची शिफारस आपणावची, खंयची शिफारस ताका ओपोज करचे, ताका विरोध करचो, न मानून घेवची हें थारायलें. आनी तांगेले ATR म्हणजे एक्शन टेकन रिपोर्ट, आमी तुमच्या शिफारसींचेर कसली कसली कारवाय केल्या हाजेर तांणी लोकसभेक रिपोर्ट दिला. ताका ATR म्हणटा, एक्शन टेकन रिपोर्ट. त्या रिपोर्टांत तांणी पॅरेग्राफ 21 पॉयंट 21 आनी 22 आयटम 21 आनी 22 हे नाकारल्यात. तांणी म्हणलां तुमी म्हणटात तशें न्हय, तें एन्क्रोचमेंट म्हणटा मू तुमी गुगलाचेर पळोवन आनी ते GPS हातांत घेवन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इल्लोसो इंस्ट्रुमेंट आसता तो हातांत घेवन तुम्ही कोणे कितलो एन्क्रोचमेंट केला ते थारायलें पळय न्ही, तुम्ही पद्दत आपणायले पळय न्ही, रीत आपणायले पळय न्ही, ते रितीन 100% सारकें मेजपाक येना
म्हणून तुमी एन्क्रोचमेंट मेदल्या तें चूक जावं येता. दुसरी गजाल ताणें सांगलें कितें, शाह कमिशन कितें म्हणटा की बाबा तुमी IBM जें आसा तें हाजे आमच्या भारत सरकाराच्या मायनिंग डिपार्टमेंटाचो एक भाग. तर इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स, तर ते इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स पळय आसा न्ही, तांणी सांगलां बाबा शाह कमिशन म्हणटा तें आमकां मान्य ना. शाह कमिशन कितें म्हणटा, रूल 10 ऑफ MCDR रुल्स 1988 म्हणजे मिनरल कन्झर्वेशन डेव्हलपमेंट रुल्स 1988 हाजो 10वो रूल पळय आसा न्ही, तो कितें म्हणटा की तुमी मीन काडपाक दिता आसतना अशे तरेन काडपाक दियात की पर्यावरणाक बाधा येवपाक जायना. आनी शाह कमिशन कितें म्हणटा की पर्यावरणाक बाधा येवपाक जायना म्हणटा पळय न्ही, ती जतनाय तुमी घेवना. आनी पर्यावरणाचे सगळो इबाड जरी जालो, सगळे वटेन इबाड जालो तरी पूण तुमी मीन काडीत आसा, दीत परमिशन दीत रावतात आनी ते मिनाच्यो कंपनी मीन काडीत रावता. म्हणून शाह कमिशनान कितें म्हणलां, भारत सरकाराक सांगलां ते ऑफिसर पळय आसा न्ही, ते इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान तांकां ख्यास्त करात, तांचेर एक्शन घेया, कारवाय केयात. म्हणटकर हो जालो आमचो विशय शाह कमिशनाचो. आतां दुसरी गजाल म्हणजे एकच उरलें तातूंत, तुमी आतां इंडियन न्यायीक बांदावळ म्हूण आमची आसा पळय न्ही भारताची, ते न्यायीक बांदावळी ज्युडिशियल सिस्टम कितें आसा, तरातरांचे अन्याय आसतात, तरातरांचे गुन्यांव आसतात. थोडे ल्हान गुन्यांव, थोडे व्हड गुन्यांव. हांवें तुजेर थापट मारलें वो तुजेर खून केलो, एकच गजाल न्ही. तातूंत IPC इंडियन पिनल कोड ती एकच शिक्षा दिना. थापट मारल्यार ल्हान गुन्यांव आनीक खून केल्यार व्हड गुन्यांव. सगळे इल्लिगल मायनींग तुमी एकाच तागडेंत घालून दोक्षात जर तें समा जावचें ना. तातूंत थोड्यो इल्लिगॅलिटी म्हणजे थोडे बेकायदा काम कारवाय अशें आसतले जे तातूंत मायनर मिस्टेक आसतली, हे ल्हान कितें तरी गुन्यांव आसतलो. ते ल्हान गुन्यांव खंयचे व्हड गुन्यांव खंयचे ते आमच्या सरकारान वेगळे वेगळे करून ल्हान गुन्यांवाचेर कितें कारवाय करपाक जाय ती करून ती मिना ताबडतोब सुरू करपाक जाय अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टाक सांगपाक जाय आनी सुप्रीम कोर्टा कडल्यान परमिशन घेवन ती मिना सुरू करपाक जाय. जाल्यारच गोंयच्या लोकांक थोडी तरी थाकाय मेळटली, थोड्यांचें तरी काम सुरू जातलें. सगळ्यांचो अनएम्प्लॉयमेंट पसरला तो थोड्यांचो तरी ना जातलो. हो जालो आमचो पयलो विशय. आमचो दुसरो विशय, दत्तात्रय भावेन आत्महत्या केली. Mental torture, humiliations, being suspended. This is what we can gather. Mental torture, basically, he was told to report at the Collectorate South. That is one of the statements given by one of his brothers. Yeah, family members, and as if they were paraded openly, as if they are criminals in the Collectorate South. मनीस बेस्ट सारको. मनीस म्हणटा तो मनीस असो मनीस तो. कोणाकूय कितें सांगतलो, कोणाकूय हें करतलो अशें न्ही. दत्तात्रय भावेच्या आत्महत्या केशीक राजकीय मोडण लागला. काँग्रेसीच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्या आड पुलीस कागाळ घाल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, खंड सचिव राजीव वर्मा, खंड संचालक प्रसन्न आचार्य आनी हेरां आड सुदीप तामणकारान फोंडे पुलिसांकडे कागाळ केल्या. तेची आत्महत्या पळय जाल्या त्या संदर्भान खंय तरी मुख्यमंत्री, मायन्स सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स हेंच्यांनी तेका प्रेशरायज सस्पेन्शन पळय जे काडलेले तेचेर मुख्यमंत्र्यान एबेटमेंट ऑफ सुसायड ह्या सेक्शनलान 306 सेक्शनलान FIR करची अशी हांवें हांगासर आयज कंप्लेंट केल्लेली. दत्तात्रय भावेन आत्महत्या केली. कित्याक आत्महत्या केली कोणाक खबर ना. ताणें सुसायड नोट बी कांय सोडलो ना. मनीस बरो अशें म्हूण शेजारी पाजारी म्हणटात, सगळे लोक म्हणटात. प्रामाणीक मनीस, प्रामाणीकपणान काम करपी, पयशे बिशे कांय खायना आशिल्लो. म्हणटकर ताका सस्पेंड केलो कित्याक सरकारान तें आमकां मागीर कळटलें, इतले बेगीन कळचें ना. पूण एक शक्यताय कितें आसा, सरकारी नोकरेंत काम केल्ल्यान म्हाका ती खबर आसा, कोणाचेय तरी प्रेशराक, कोणाचेय तरी चेपणाक लागून ताणें कितेंय तरी बरयलां आसतलें ऑर कितेंय तरी बरयनासतना रावलो आसतलो. म्हणून सरकारान ताका एकादलो निलंबीत केला आसगे. ही एक गजाल जाली. आतां दुसरी गजाल म्हणजे लोक कितें म्हणटा, रिस्पॉन्स म्हणजे ताचें कारण कितें सस्पेंड जावपाक. ओके, ताणें कितें चूक केली, हें केलें, कितें सस्पेंड केलो, जीव कित्याक दिवपा जाय. ह्या सरकारान म्हणजे भाजपा सरकार सत्तेर येतकर 29 जाणांक सस्पेंड केल्या, 29 जाणांक निलंबीत केल्या.
दत्तात्रय भावेन बाबड्यार एकल्यानूच जीव दिला. तर तो मातसो मनान ल्हव आशिल्लो जातलो. ताका खंय दर दिसा मडगांव कलेक्टराच्या ऑफिसांत वचून थंय बसचें पडटालें ऑफिस टायमाक आनी दिसाक 4 फावटी सयो करच्यो पडटाल्यो. हो खंयचो न्याय? कायद्यांत अशें बरयलां की जाका सस्पेंड करता निलंबीत करता थंय एक सदांच लायन आसता, यू शूड नॉट लीव हेडक्वॉर्टर्स म्हणून. म्हणजे तुज्या कामाचें मुख्य ठिकाण पळय आसा न्ही ते थंयच्यान तुवें खंयच वचपाक जायना. हें कित्याक तर केन्ना एन्क्वायरी खातीर ताका आपयल्यार तो रोखडो येवपा जाय ताणें. सरकारान अशें जर दर दिसा कलेक्टराच्या ऑफिसांत वचून ते सगळ्यांनी सयो करपाक अशें जर कंडिशन घाला आसत ते ताबडतोब काडून उडोवचे आनी ताका फक्त इतलेंच करचें की गोंय सोडून खंय वचपाक जायना. कारण कामाचें ठिकाण आनी मुख्य गांव म्हणटा तो गोंयांत ते लागना. गोंयांत पणजे कामाक काणकोणच्यान येता, पेडणेच्यान येतात. ते कामाच्या ठिकाणार रावचे म्हणल्यार सबंदरात ते पणजे रावपाक शकनात. म्हणून गोंय सोडून खंय वचपाक जायना अशें कंडिशन घालचें. आतां हाका रिस्पॉन्सिबल कोण? कोणेय तरी ताजेर आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर मुखेलमंत्र्याचेर केस फायल केल्या. मुख्यमंत्र्याचेर केस फायल करता. मुख्यमंत्र्याचेर कित्याक केस फायल केल्या? शाह कमिशनाचेर कित्याक न्हय? आतां शाह कमिशनाचेर कित्याक? शाह कमिशन आयलें कित्याक? कोणें तरी बेकायदेशीर मायनींग केल्लें, बेकायदेशीर मीन काडिल्लें आनी कोणें तरी तें काडपाक दिल्लें म्हणून शाह कमिशन आयलें. म्हणटकर शाह कमिशन आयलें ताका एक काम सांगलें भारत सरकारान म्हणून तें आयलें. म्हणून शाह कमिशनाचेर केस कित्याक? शाह कमिशनाचेर केस कित्याक ना? वा भारत सरकाराचेर केस कित्याक ना? भारत सरकारान शाह कमिशनाक नेमिल्लें. और गोंय सरकाराचेर कित्याक केस ना? पयलींच्या गोंय सरकाराचेर. कारण पयलींच्या गोंय सरकारान मायनींग कंपनीक ते काडपाक दिले बेकायदेशीर म्हणून तांणी काडले. मायनींग कंपनीचेर केस कित्याक ना? हाका अंत ना. बेटेच हो रिस्पॉन्सिबल तो रिस्पॉन्सिबल म्हणून आमची लोकशाय जाले कितें? लोकशाय हाय हाय उखल्ली जीप ताळ्याक लाय असलें जाता. ब्युरोक्रेसीन हातूंतल्यान एक धडो शिकपाक जाय. सरकारी नोकरांनी हातूंतल्यान एक धडो शिकपाक जाय. तर तुम्ही प्रामाणीकपणान काम करा, कायद्याक धरून काम करात. पयशे जर खातले जायत, भरपूर पयशे खातले जर जायत जाल्यार फुडलो कितें परिणाम जातलो ताका तो सोंसपाक जाय. तो चॅलेंज करपाक जाय. तो सोंसपाची तुमच्यात तांक आसपाक जाय. आनी पयशे खायना आसतना बाबा सिनियर ऑफिसरान आपल्याचेर चेपण हाडलें, मिनिस्टरान चेपण हाडलें अशें बिशें जर म्हणटाले जायत जाल्यार तुमकां कोण वाटावपाक येवचो ना. फाटीं एक MLAन म्हणलें तें पळयना, अरे ते 200-250 भुरगे तुमी कामाक लायले ते तुमी मिस्टेक केल्या, तुमी चूक केल्या, त्या भुरग्यांक बाबड्याक त्रास कित्याक? म्हणून ते ऑफिसरांचेर कारवाय करची म्हणटा तो, भुरग्यांक नोकरेर दवरचें म्हणटा अशेंच जातलें. म्हणून हातूंतल्यान ब्युरोक्रेसीन सरकारी नोकरांनी धडो घेवन फुडाराक सांबाळून वागचें. हो जालो आमचो दुसरो विशय.